नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोयचे राजकारण विथ साईदत्त कामत। आज आम्ही आसात वास्को आणि वास्को बाजारात फक्त दोनच गजाली मोठ्या प्रमाणात आयकुपाक येतात। एक म्हणजे किती गरमी ही सामकी आणि दुसरी दक्षिण गोंयाक कोण निवडून येतलो आणि जेन्ना आम्ही कोण निवडून येतलो आणि निवडणुको हाजेर जेन्ना उलयतात ते म्हणजे लोकसभा इलेक्शन 2024 आणि लोकसभेचे उलयता आसतना फक्त अशेंच न्ही की जे कोण इलेक्शनाक उबे रावतात किंवा ज्यांचो वाटो या लोकसभेच्या इलेक्शनाक भरपूर आसा आमी तांच्याच कडेन मोठ्या प्रमाणात वतले तर लोकांक हेंय कळपाचें गरज आसा जे कोण आमचे लोकल MLAs आसात, स्थानीक आमदार गोंयचे आसात, तांचोय वाटो बी खूब मोठो या लोकसभेच्या इलेक्शना वेळार जावपाचो आसा आणि ताजे खातीरच आज आमचे बरोबर आसात यंग डायनॅमिक आणि फर्स्ट टाइम जे वास्कोचे आमदार जाल्ले आसात MLA कृष्णा एलायस दाजीबाब साळकार। सर, वी वेलकम यू टू द शो। दाजी सर, सगळ्यात पयलो आणि मोठो प्रश्न, वास्को कितें दिसता तुमकां? वास्को खंयच्या बाजून आसा? वास्को पयलीं पसून तुमी फाटले रिकॉर्ड काडून पळयलो जाल्यार पयलीं पसून वास्को हे BJP वटेनूच आसा आणि BJPक सदांच वास्कोच न्ही जाल्यार मुरगांव तालुक्यांसून सदांच लीड मेळिल्ली आसा। सो ह्याय टायमाक ती लीड ताच्याकून चड वतली हाच्या बद्दल म्हाका तरी कसलोच दुबाव दिसना। आज आमी जेन्ना वास्को म्हणटात लोकांचो एक असो गोंयच्या एक विचार आसा की वास्को म्हणले की देर आर डिफरंट टायप्स ऑफ वोटर्स, कारण खुबशे हांगा गोंयकारूय आसात, गोंयचे भायले लोक खूब कामा खातीर जावं किंवा कसल्या बाकीच्या रिजना खातीर आसूं ते सेटल जाल्ले आसात। सगळे तरेचे मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट जर गोंयांत जर खंयच्याय शाराक आसात ते म्हणजे वास्को। ह्यो सगळ्यो गजाली जर आज आमी जर पळयल्यो जाल्यार लोकल इश्यूज आनीक नॅशनल इश्यूज हातूंत भितर तुमकां कितें डिफरन्स दिसता वास्कोच्या लोकांनी विचार केला हाजेर? सगळ्यान पयलीं म्हाका दिसता आज आमी सगळ्यांनी एक लक्षांत दवरपाक जाय की आज सगळे समाजातले लोक, सगळे जातीतले लोक आज एकूच मनशाक जे पळयतात फुडें, जो आमकां पुढार दिवंक शकता तो म्हणटा तो नरेंद्रभाई मोदी। आनी हो जादू कितें एका दिसान जावना। 2014 ते आतां पर्यंत सगळे लोकांनी पळयल्लें आसा। 2014च्या पयलींचोय सरकार पळयल्लो आसा आणि 2014च्या मागीरचोय सरकार पळयल्लो आसा आणि इतलो उदरगत म्हणजे सगळ्या क्षेत्रांत उदरगत जी जाल्ली पळयतात आणि फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटूच न्ही जाल्यार ह्युमन डेव्हलपमेंट पासून आज इतलो मोठ्या प्रमाणात जाला की आज आमी पळयतात की सगळे कडल्यानूच एकूच आवाज येता की खंय तरी आज नरेंद्र मोदीच परतो बसपाक जाय थंय आणि कोणाचो लोक विचारूय पसून करना अशें तरी चित्र तरी आज दिसून येता आमकां। आनी त्या खातीर आमकां कॉन्फिडंट आसा आज खंयचेय लोक जाले असले नॉर्थ इंडियांतले आसूं, साऊथ इंडियांतले आसूं, तांच्या तोंडार एकूच आसा की आज बाबा सेंट्रान इवन गोंयान पसून खूब मोठ्या प्रमाणात मदत केल्ली आसा। 35 ते 40 हजार कोटीचो जेन्ना इन्व्हेस्टमेंट गोंयान जाता, गोंय तुमी खबर आसा एक धाकटें स्टेट, दोनूच सिटां आमची, पूण त्या सिटांचेर पसून प्रधानमंत्री बारकायेन नजर दवरून आसा ताचे डेव्हलपमेंटाचेर, ताचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ह्युमन डेव्हलपमेंट आनी बाकीच्या सगळ्या गोष्टीचेर जेन्ना एक प्रधानमंत्री बारकायेंतलो बारीक विचार करता तेन्ना सगळे लोकूय ताका तितलेच मोठो साथ दिता। आनी म्हाका दिसता हे सगळे लोक जितले समाजातले लोक आसा आज मोठ्या प्रमाणात आज नरेंद्रजी मोदीचे तोंड पळोवन नाल्यार तांचे लिडरशीप पळोवन तांचे काम पळोवन म्हाका दिसता आमच्या साऊथ गोंयचे कॅन्डिडेटाक निवडून दितले। म्हणजे तुम्ही अशें म्हणटात की लोक मोदीक पळोवन वोट मारतले काय पल्लवी देपेक पळोवन? ना, पल्लवी देप जरी आज असली तांचे समाजकार्य खूब आसा। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की देप्पो कुटुंब हे पयलीं पसून जेन्ना पसून हांव भुरगो आशिल्लो तेन्ना पसून आमी तांचें नांव आयकत आसा आनी नॉट ओन्ली इन मायनिंग बिझनेस नाल्यार आनी खंयचे बिझनेसांत, पूण तांचे सामाजीक क्षेत्रांत पसून योगदान खूब आसा। देवळांनी धरा तुम्ही, सामाजीक इन्स्टिट्यूशनांक तांची मदत, तांचो फुटबॉल क्लब धरा नाल्यार तांची अकॅडमी धरा, बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी धरा, तांच्यो स्कॉलरशीप धरात। सो खंय नाल्यार खंय पयलीं पसून देंपो घराणें हें सोशल सर्विसानूच आसा। आतां एक्टीव पॉलिटिक्सान आतां आयलां कित्याक तांकां म्हाका दिसता आतां टिकेट दिली म्हणटकूच ती आतां भायर सरली, पूण
आमी जेन्ना तांचे फूल कॅम्पेन पयली जाल्यार अशी मुरिल्ली आनी मॅच्युअर कॅन्डिडेट आज आमकां मेळ्ळी हें म्हाका दिसता आमचे सगळ्यांचें भाग्य आसा. सगळ्यां बरोबर मिसळून रावप. पयले दिसा जेन्ना तिजो टॉपीक आयलो तेन्ना लोक वेगळे भशेन उलयताले, पूण आज लोक वेगळे भशेन उलयतात. आज तिजो वागणूक पळोवन सगळ्या समाजांच्या लोकांक फुडें घेवन वचपाची तिजी जी एक शैली आसा त्या शैलीक पळोवन म्हाका दिसता आज सगळे लोक कॉन्फिडंट आसा की आज आमकां खरोखरच रायट कॅन्डिडेट मेळ्ळा म्हणून. एक आमकां अशें आयकुपाक आयलें की खंय तरी नॉर्थ गोंयचो मनीस किंवा नॉर्थ गोंयची एक बायल मनीस, बिकॉज दे रिजायड इन पणजी, दे बिलोंग टू नॉर्थ गोवा, तो कॅन्डिडेट साऊथ गोवाक हाडून घालप ही बीजेपीची एक व्हडली चूक. आनी तुमी साऊथ गोंयचे एक धडाडीचे आमदार, हाजेर तुमची लोकां खातीर कितें मेसेज आसा? आमकां सगळ्यान पयलीं कळपाक जाय की आज पल्लवी धेपो ही पयली टिमलो आशिल्ली आनी ती मडगांवची सून आशिल्ली, म्हणजे मडगांवची चली आशिल्ली. सो ती साऊथ गोवांतलीच आसा. सो तो एक हें जी आज ती थंय रावता, आज खुबशे आमदार हांगा रावता पूण पयस दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन रावता, ताजेर म्हाका दिसता कांय फरक पडपाक ना. जेन्ना ही थंयचीच तिजे कुळार जेन्ना हांगा आसा मडगांवान, तेन्ना म्हाका दिसता कोणाक प्रॉब्लेम आसपाक ना. हे कोण उलोवपी आसता जे म्हणजे एक तरी हें काँग्रेस उलयतली, नाजाल्यार आज आनी कोणा कडेन कांय मुद्दे ना. मुद्दे नाशिल्लो मनीसूच ह्यो सगळ्यो भाशा उलोवपाक शकता. पूण आज आमचे सगळो कॅडर, आज सगळी आमची पार्टी, आज तुमी सदांच पळयतात की आज दीस रात आज आमची पार्टीचे अध्यक्ष जावं, आमचे सीएम जावं, आमचे सगळे जनरल सेक्रेटरी जावं, आमचे सगळे कार्यकर्ता जावं, मंडळ अध्यक्ष जावं, प्रभारी जावं, आज सगळे झोकून दिल्ले आसा सगळ्यांनी. आनी म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो बारीक गोश्टी हे फक्त डायवर्ट करपा खातीर, ह्यो तातूंत इफेक्ट जायना. मागीर आमी नॉर्मल इलेक्शनाक पळयता असल्यो गोश्टी नॉर्मल इफेक्ट जायना. पूण एक खरें आसा की सगळ्यांक आज पटून गेला की आज आमकां जे कॅन्डिडेट आमकां मेळ्ळा तो खरोखरूच बरो आसा आनी आमचे गोंयच्या उदरगतीन म्हणजे साऊथ गोवाच्या उदरगतीन तिजो मोठो वांटो आसतलो हाजे बद्दल म्हाका शंका ना आनी तशी लोकांकूय शंका ना. दाजी बाब, तुम्ही जरी फर्स्ट टाइम MLA असले, तुम्ही 2022 बऱ्यापैकी मतांनी निवडून आयले, तरी सुद्धा तुमचे जे पॉलिटिक्साक जे काम आसा ते खूप वर्सां पयलींच्यान आसा. तुम्ही वास्को म्युनिसिपालिटीचे चेअरमॅन आशिल्ले, ताच्या पयलीं तुम्ही पक्षा खातीर काम केल्लें आसा, अशी खूब कामां तुम्ही केल्लीं आसात. सो एज फर्स्ट टाइम MLA किंवा इतले वर्साचें तुमचें काम हे तुमकां खंयच्या हाजेर व्हरता? म्हणजे आय एम आस्किंग अबाउट फिगर, नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा. तुमकां कितें दिसता कितल्या मार्जिनान ही विक्ट्री तुमच्या पक्षाची आसतली? न्ही, जशें सगळ्यांत पयलीं म्हणटा हांव चेअरमॅन नाशिल्लो, कावन्सिलर आशिल्लो 3 टर्म. ओके, सो सॉरी फॉर दॅट. आमी सदांच तुमकां कावन्सिलर चेअरमॅन अशें म्हणून पळयलें ना, आमी सदांच तुमकां एक सोशल एक्टिविटीज आनी सोशल वर्करच म्हणून पळयल्या. सो ताचे खातीर खंय तरी मातसो कन्फ्यूज जालो. या म्हणून म्हाका दिसता जशें आमचे ऑनरेबल सीएमान सांगलां की आमी 60,000 मतांनी जिखून येतले म्हणून, म्हाका तें खरें जाता तें दिसता. कित्याक आज आमचो प्रत्येक कॅडर आज आमचो पयलो रावंड काबार जावपाक आयलो. सो तशीच एक आज बरी आमची गोंयची चली, आमची गोंयची सून आज पॉलिटिक्सान आयला, जाचे कडेन सगळ्यांची आशा आसा. आज तुम्ही प्रत्येक प्रोग्राम पळयलो महिलांचो प्रचंड समुदाय तिचे बरोबर भोंवता आनी तिची सगळे हो कॅम्पेन पळयल्यार म्हाका दिसता ही महिला जी शक्ती आसा, दुर्गा शक्ती आसा, जाचो इन्सल्ट आमच्या काँग्रेसीचो प्रेसिडेंट म्हणजे पयलींचो प्रेसिडेंट राहुल गांधीन केल्ली, तीच दुर्गा शक्ती ह्या 7 तारखेर निवडणुकेक जेन्ना हें जातलें मतदान जातलें तेन्ना दाखोवन दितली की दुर्गा शक्ती ही कितें ती. आनी तेंच आमकां 4 तारखेक पळोवपाक मेळटलें जेन्ना आमचो सरकार ही 400 पार जावन आमचो नरेंद्रभाई मोदी परतो त्या सिटार बसतलो. ताजे बाब, तुम्ही फर्स्ट टाइम MLA जरी असले, तुम्ही एक बीजेपीचे पयलीं पासून कार्यकर्ता, मदीं काही कारणा खातीर तुम्ही पार्टी पासून पयस गेले, ताजेर म्हाका उलोवपाक नाका. पूण खंय तरी तुमकां दिसना की इतले सगळे बरे लिडर्स किंवा कार्यकर्ते आसतना बीजेपीन कोणाक तरी तुमच्याच भितरल्या कार्यकर्त्याक तिकेट दिवपाक जाय? हातूंतल्यान कार्यकर्त्याक खंयच तुमकां दिसना की तांकां दूख हें अजिबात जायना? न्ही, कोणाकूय जेन्ना टिकेट दितला स्वाभावीक आसा, थोड्यांक कितें आपले एस्पिरेशन्स आसता, ताका वायट दिसूंक शकता. जेन्ना ह्या सिटा खातीर हांवें 25 वर्सां मेहनत केल्ली आनी जेन्ना ती टाटाक करून काडून कालुसाक दिली तेन्ना म्हाकाय दुखलें. पूण बीजेपीचो कॅडर त्या खातीर आमचे सदांच लिडर आमकां कितें म्हणटात की आमचे बीजेपी कडेन जे कार्यकर्ते आसा ते देव दुर्लभ कार्यकर्ते आसा, असले कार्यकर्ते कोणाच कडेन ना. वायट दिसप हे स्वाभावीक आसा. पूण जेन्ना पार्टीन सांगलें की ही कॅन्डिडेट म्हणून ताजे बद्दल आनी दुमत नासता, सगळो कार्यकर्ते आज पेटून लागिल्लो आसा
आणि त्या खातीर म्हाका दिसता की 60,000 पसून आंकडो जो सीएमान सांगला तो पसून पार जातलो अशें म्हाका खात्री आसा. सो तुमी सामके कॉन्फिडंट आसा? 100%. तुम्ही कार्लोस बाब आल्मेदाचो विशय काढलो. हांव तुमकां एक्चुअली प्रश्न विचारपाचोच आशिल्लो. कार्लोस बाब आल्मेदा बीजेपीचे एक्स MLA वास्कोचे, ते मदीं खंय तरी पक्षांतल्यान फुटून काँग्रेसीक गेले, पूण ते काँग्रेसीक आसतना तुमी निवडून आयले. पूण आज सगळ्या गोंयभर चर्चा तांचीच जाता. गोंयभर विशय जर गाजता तो कार्लोस बाब आल्मेदाचोच गाजता की तांची घर वापसी जाल्ली आसा. आनी घर वापसी जाता आसतना ते परत बीजेपीक आयले आसात आनी तुमी बीजेपीचे ऑलरेडी MLA आसात. तुमकां दिसना खंय तरी 2027 एक क्लॅश जावपाक शकता परत टिकेटी खातीर किंवा बाकीच्या खंयच्या इश्यूसा खातीर? पळय म्हाका हांव आयच्या हातून जगता. फुडले 3 वर्सांनी कितें जातलो तातूंत हांव जगना, नाल्यार फाटल्यान कितें जाल्लें तातूंतय कोणें वचचें न्ही. आज कितें मोमेंट आसा, लिव इन द मोमेंट म्हणटा. आयच्या मोमेंटाक कितें आसा, आयच्या मोमेंटाक प्रधानमंत्रीक आमची सगळ्यांची गरज आसा. कित्याक गरज आसा? आज 10 वर्सांनी देश तांणी खंयच्यान खंय पावयलो हें आमी सगळ्यांनी पळयलां. वेगळ्यो वेगळ्यो 370 जावं, CAA जावं, राम मंदिर जावं, बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी जावं, आज देश टोटली चेंज जाल्लो आसा. आनी आयच्या मोमेंटाक आमी सगळ्यांनी मेळून तांचे हात घट करप हें सगळ्यात मोठें काम म्हाका दिसता आमी राष्ट्रा खातीर करूंक शकता. आमी खंय तरी झगडूंक वचूंक शकना, जाल्यार त्या लेवलचे आमकां इतली बुद्धी ना आमी राष्ट्र चलोवपा खातीर. पूण जेन्ना आमचो एक फुडारी आमचो राष्ट्र चलयता आनी ह्या देशानूच न्ही जाल्यार फूल वर्ल्डान ताजें नामना जाता, तेन्ना आमी असल्या लिडराक म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी मेळून सपोर्ट करपा जाय. आनी जशें अर्जुनाक तो एकूच दोळो दिसतालो, आज आमकां एकूच तो दोळो दिसता. त्या दोळ्याक आमी टार्गेट दवरून आसा आनी ताज्या बद्दल आमी कांय चिंतना. पळय पार्टेन म्हाकाच व्हडलो गेला. आज 25-30 वर्सां हांव पार्टेन आसा आनी आज हांव कितें आसा तो पार्टी खातीरूच आसा. आज पार्टी सपोज म्हजे कडल्यान मायनस केली जाल्यार दाजीचें अशें अस्तित्व ना. आज भारतीय जनता पार्टी खातीर हांव हांगा आसा. सो म्हजो निर्णय कितें घेवपा आसता ती पार्टी तेन्ना घेतली. पूण आज जेन्ना पार्टीक आमची गरज आसा, आज जेन्ना पार्टीक हें आसा, ऑपोजिशनाक भितर हाडप नाल्यार आमचे भायर कोण आसा तांकां भितर हाडप तातूंत म्हाका जाल्यार कांयच हें दिसना. हांव जाल्यार सगळ्यांक इनवॉल्व करता आनी हें आमची धोरण आजूच न्ही. आमी जेन्ना हांव निवडून बसून आयलो तेन्ना आमची म्युन्सिपालिटीन 25 कावन्सिलर आसा. पयलीं ऑपोजिशन रुलींग म्हणून आसतालें, आज तें ऑपोजिशन रुलींग ना. आनी हें आज न्ही, हांवें इलेक्शन 2 वर्सांनी मागीर जातलें म्हणून कितें करूं नाशिल्लें. पूण आमी सगळ्यांक घेवन फुडें गेले, सगळे 20 कावन्सिलरांक. कित्याक प्रत्येक वाड्यांनी डेव्हलपमेंट जावप गरजेचें आसा. आनी बीजेपीचें धोरणूच आसा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास. हो सबका प्रयास खूब इम्पॉर्टंट आसा. आज जेन्ना आमी मोदीजीक आमची गरज आसा तेन्ना सगळ्यांनी प्रयास करप हें एक हें आसा. त्या खातीर हांव काल्लुसाच कडेन न्ही, हांव काल्लुसा कडेन गेले 2-3 म्हयने हांव टचान आशिल्लो. तांकां मोदीजींचे कार्या बद्दल तांचे पुस्तिका दिली, ती वाचपाक तांकां मुद्दम सांगली. आनी जेन्ना उलयताले तेन्ना तांणीय सांगलें की पुस्तकां परस आमकां जेन्ना टीव्हीर सगळें दिसता तेन्ना हो देश फुडें वता तो आपल्याकूय बरें दिसता म्हणून. आमी सगळे राष्ट्रभक्त म्हणून आनी आमकांय दिसता म्हणून आमचो देश फुडें वचचो म्हणून. आनी त्या कारणाक लागून एक 2-3दा आमची बैठक जातकूच ते एग्री जाले, तांचे सगळे कावन्सिलरूय एग्री जाले. हाचें कारण इतलेंच की आज दाजीन सांगलें ही एक गोश्ट जाली, पूण आज दाजीन सांगलें म्हणून सगळे लोक येवपाना. आज प्रधानमंत्रीचें काम जें आसा तें आज कान्या कोपऱ्यान सगळ्या कडेन पाविल्लें आसा. सगळ्यांक दिसता न्ही, विजिबल डेव्हलपमेंट दिसता. त्या खातीर सगळ्यांनीच ठरयलां की ह्या फावटी बीजेपीक मोठ्या प्रमाणात आमी हेल्प करप म्हणून. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता सगळे कावन्सिलर आज सगळे 12 कावन्सिलर आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले सगळे एकठांय आसा. सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कावन्सिलर आसा. सो जितली मेहनत करून आमच्या प्रधानमंत्रीचे हात बळकट करपा जाता तितले आमी करतलो, ताजे बद्दल दुमत ना. ताजे बाब, जेन्ना आमी पर्सनल रायवलरी आणि पॉलिटिकल रायवलरी म्हणटात, आज खंय तरी खुबशे लोक परत बीजेपीक घर वापसी करतात. जशें तुमी कार्लोसाचें म्हणलें, तुमकां म्हणजे खंयच ही रायवलरी अशी म्हणजे मोदीजी खातीर तुमकां दिसता की तुमचे पॅचअप बिचअप तशें कितें जालें म्हणून अशें कितें तुमकां उलोवपाक जाय? पॅचअप न्ही, हांव पयलीं पसून असो मनीस की हांव सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपी मनीस. म्हाका हांव इतल्याच खातीर विचारलें कारण कार्लोस आल्मेदा बीजेपीक घर वापसी करता अशी एक न्यूज आयली आनी खंय तरी एक असो क्वेश्चन मार्क पडलो की दाजी साळकर खंय आसतलो. पूण नेक्स्ट डे जेन्ना कार्लोस बाब बीजेपीक जॉयन जालो, यू आर देर ऑन स्टेज. सो हाजेर तुमी लोकांक कितें सांगतात? ना, नाव सिन्स ही हॅज कम इन बीजेपी आमी बरोबरूच आसा. पूण पळय 3 वर्सांनी कितें जावपा आसा हांव केन्नाच ताजेर चिंतना. आमकां लोकांन 5 वर्सां निवडून दिले, 5 वर्सां काम करपा खातीर निवडून दिलें. आमी काम करत आसा. हें करत आसतना आमी कोणाकूच फाटीं दवरुना. त्या वॉर्डान ताजेर रिवेंज घे, त्या वॉर्डान आनी कितें कर, ताका त्रास कर, कोण घर बांदता ताका त्रास कर. आमी एकूय गोश्ट तुमकां एक मनीस पसून सांगपाना दाजीन आपल्याक त्रास दिला म्हणून.
उलट आमी सगळ्यांक जे आमचे धोरण आसा ताजे बद्दल आमी सगळ्यांक बरोबर घेवन गेल्या आनी म्हाका दिसता हाजे फुडें कितें जातलें पळय तें बरेंच जातलें. पूण सद्याची परिस्थिती कशी आसा, फाल्यां जेन्ना इलेक्शन जातलें, इलेक्शन जातकूच तुमी म्हणटात सपोज आमी फक्त बीजेपी स्ट्रॉंग करपाची आमी चिंतता. बीजेपी आमी स्ट्रॉंग इतल्याच खातीर करता की राष्ट्र स्ट्रॉंग करपा जाय. आज आमी तुम्ही पळयलें की आज 10व्या पावंड्या वयल्यान आमी 5व्या पावंड्या वयल्यान पावले आनी ते पासून आनी थोडे 5 वर्सांनी अशें म्हणटात की 3ऱ्या पावंड्यार वतले. सो विश्वगुरूचे जे स्वप्न आमचे प्रधानमंत्री पळयता एक विकसीत भारत जावचो म्हणून, त्या स्वप्नाक आज आमी सपोज सपोर्ट करना जाल्यार म्हाका दिसता आमी खंय तरी फेल जाता. आज हांवूच न्ही, हांव भारतीय जनता पार्टीचो एक कार्यकर्तो म्हणून उलयता, पूण रस्त्यार वचपी मनीस पसून उलयता की आपल्याक प्रधानमंत्रीन आपल्या भुरग्याचें फ्युचर दिसता. हे जेन्ना एक सादारण सामान्य मनीस रस्त्या वयलो उलयता तेन्ना मोदीजींचें कार्य खंय पर्यंत पर्कुलेट जालां हें आमकां कळून येता. आनी त्या खातीर म्हाका पूर्ण विश्वास आसा म्हजें कितें जातलें, ताजें कितें जातलें हाजो हांव विचार करत ना. पुणून आज आमकां सगळ्यांक मेळून राष्ट्राचो विचार करपाक जाय. आनी राष्ट्राचो विचार करता आसतना आमची दुश्मनी आशिल्ली आनी कितें आशिल्लें हें हांव सदांच पयलीं पासून फाटीं दवरिल्लें आसा. म्हणून तर हांव ताजे कडेन गेलो, म्हणून तर हांव ताका वचून मेळ्ळो, ताका कन्विन्स केलें, ताका येवपाक हांवें आमंत्रण दिलें. सो एक हाजो हात म्हणजे आमच्या फ्रेंडशिपेचो हात हांवें ताजे कडेन फुडें काडलो. आनी तोय बी ताणें 2 वर्सां काम केल्लें आसा. मनोहरभाई जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना ताणें पळयल्लें आसा की भारतीय जनता पार्टीचें कार्य कशें आसता तें. आनी त्या खातीर तोय हें जालो की अजून पर्यंत काँग्रेसीचें कांयच धड खंयचें विजन दिसना, खंय हें दिसना. सो ह्या सगळ्यो गोश्टी जातकूच म्हाका दिसलें की ताका हाडपाची गरज आसा. आनी तोय ताणेंय बी तें आमंत्रण स्विकारून तो आयलो. ताज्या खातीर हांव ताजेय देव बरें करूं म्हणटा. खूब बरी गजाल आसा, कारण आज आमी जेन्ना दुश्मनकाय म्हणटात तेन्ना एक खंय तरी अशे तरेचे पॅचअप जावन सगळ्यांनी बरोबर येवन फुडें वचप हें म्हाका दिसता एक खंय तरी एक बरें उदाहरण तुमी दोगांयनी दिल्लें आसा, हाजे खातीर तुमकांय बी हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता. दुसरें तुमी उल्लेख केलो मनोहरभाईचो, आनी सदांच हांव लोकांक विचारता, खास करून बीजेपीचे कार्यकर्ते, बीजेपीचे लिडराक विचारता. म्हाका दिसता मनोहरभाईच्या पयलीं आनी मनोहरभाईच्या फाटल्यान खरेंच खूब बदल आसतलोच पक्षाक. पूण आज खंयची गजाल मनोहरभाईची तुमकां एक अशी याद जाता जी एक तुमच्या खातीर एक एडवांटेज जाली आनी वीच हेल्प यू टू वीन 2022 इलेक्शन्स? मनोहरभाई कडेन जेन्ना लास्ट टायम हांव इलेक्शन्साक रावता म्हणलें ताणें खूब विरोध केलो म्हाका, म्हणजे तूं रावनाका म्हणून पार्टीच्या अगेन्स्ट बी तशें हें जावचें न्ही म्हणून. पूण तांची एक सदांच आमकां एक गोश्ट आवडटाली, ते कोणाक डिस्करेज करनाशिल्ले, डिस्करेज करनाशिल्ले, पूण आपल्या पार्टीचो तितलोच तांकां अभिमान आशिल्लो. सो म्हाका दिसता की ताणें खुबश्यो गोश्टी आमकां शिकोवन गेले. तुजे कडेन वील पावर आसा जाल्यार तूं कितेंय करूंक शकता हें आमी ताजे कडल्यान शिकले. जे आमी पळयताले की इवन आफ्टर तांचें दुयेंस तांची जी वील पावर आशिल्ली तांकां साथ दिवना ती, पूण तांची वील पावर म्हणजे आमी पळयलें की नाकान बसून हें घालून ते इन्स्पेक्शन करताले, एसेंब्लीन येताले. म्हणजे एक बरो सामको लिडर आनी एक पावरफूल आनी आपले लिडरशीप क्वॉलिटीज तांणी बरें नासतना सुद्दां लोकांक त्यो दाखोवन दिल्ल्यो राज्या खातीर आनी देशा खातीर. आज खरें आमी जी उदरगत सगळी पळयता म्हाका दिसता ती आज मनोहरभाईचो तातूंत एक खूब मोलाचो वांटो आसा. आनी पूण म्हाका तितलेंच सांगून दिसता की ताज्या मागीर आयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत सर पसून त्याच पावलार पावल धरून ती कामां सगळी फुडें व्हेल्या आनी बरे भशेन तोय बी सगळ्यांक घेवन फुडें वता. म्हणून तर आज ऑपोजिशन जे आसा ते पसून आज आमकां सीएमाच्या बंगल्यार दिसता. आज सगळे ऑपोजिशन तुमी जरा उरला ते सगळे त्या सीएमाच्या बंगल्यार कित्याक सीएमाच्या बंगल्यार म्हणजे तेय बी बीजेपी उरल्या तितले बीजेपी घेता म्हणटा तुमी? आयले जाल्यार दे आर मोस्ट वेलकम. ओके. पूण सगळे जेन्ना थंय वचून तांची कामां जाता म्हणून येता, कोण बेश्टो टायमपास करपाक कोणागेर वचना. पूण जेन्ना ऑपोजिशनाचे पसून लिडर थंय येवन कामां करून घेता तेन्ना म्हाका दिसता की खरोखरच आमचो सरकार बरें काम करता. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता की आज अक्रॉस पार्टी लायन्स एवरीबडी वील वोट फॉर बीजेपी. कित्याक आज देशभरान एक रेव्होल्युशन कशें जालां, म्हणजे पार्टी पळयनासतना देश पळोवचो आनी देशा खातीर कोण बरें काम करता तो मनीस पळोवचो अशें तुमी म्हणटा. ही पार्टी देशा खातीरूच काम करता. आज नरेंद्र भाई आमच्याच पार्टीचो न्ही. सो ही पक्ष आमचे तुम्ही म्हज्या परचो स्टेटमेंट पयला आशिल्लो, आमच्या पक्षाचें धोरणूच आसा आनी सगळ्या कार्यकर्त्यांचे नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड आनी सेल्फ लास्ट. बरोबर. हेच आमी फुडें दवरता. पयली राष्ट्र, सेकंड पार्टी आनी थर्ड हांव. आनी त्या खातीर आमकां प्राऊड फिलींग जाता की आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणून. बरोबर. आनी आमचो प्रधानमंत्री तुमी पळयला आज तो 73-74 इयर्साचो जालो. म्हणून म्हाका दिसता 4 वरां न्हिदप आमकां बसून आमी
ताज्याकून खूप भुरगे आसा पूण आमकां पसून एक एकदां काम केलें की न्हीद येता. पूण ते इतले फिट आसा ते 4च वरां न्हिदून इतले फिट उरतात म्हणटा तुमी. हय, तांचे रुटीनूच तसो आसा, तांचो योगा आसा आनी एक तांचे एक विजन आसा, म्हणजे आपूण राष्ट्रा खातीर ताका एक नेक्स्ट लेवलाचेर व्हरपाचें जे तांचे एक टोटली विजन म्हणटा, तांचे एक गोल आसा, मिशन आसा, ते मिशना खातीर ते टोटली एनग्रोस्ड आसता. आमी पळयतात की दिवाळेक बसून जेन्ना आमी आमच्या सोयऱ्या मित्रां बरोबर आमी खंय तरी बसून आमी एन्जॉय करता, आमची हें करता, तेन्ना तो बॉर्डरीर वचून आमच्या सैनिकां बरोबर दिवाळी मनयता. आज ह्या बॉर्डरीचेर गेलो, फाल्यां आर्मी हातून गेलो. सो हे मनीस म्हाका दिसता त्या खातीरूच आज मोदी का परिवार आमी म्हणटात पळय, येदो व्हडलो मोदी का परिवार जाला की आज सगळेच लोक आज आमचे बरोबर येवपाक रेडी जाल्या आणि ते म्हाका दिसता प्रत्येक भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याक अभिमानाची गोष्ट आसा. खूप बरी गजाल आसा. दुसरी म्हणजे तुमी आज जर वास्को बाजाराक जर वचशात जाल्यार एक खंय तरी आमकां एक अशें पळोवपाक मेळटा की लोक म्हणटात इलेक्शन लागीं पावलें म्हणल्यार पसून आमकां कळना. कित्याक दिसता तुमकां असो इलेक्शनाचो बोवाळ खूब कमी प्रमाणात कित्याक दिसता? ना, अजून पर्यंत इलेक्शनाचो बोवाळ तसो सुरू जावना. हय, इलेक्शनाचो म्हणजे लोक अजून होळी आनी शिगम्या भितरच तुमी आसा म्हणटा. थंयच आसा. आतां जेन्ना सगळे जातले फेस्टिवल, जेन्ना आमची कॅन्डिडेट नॉमिनेशन फॉर्म करतली, जेन्ना आमचे कार्यकर्ते एक्टिवली, म्हणजे आतां आमी आमच्यो टीम्स बांदणी जी आसा ती करपाक लागल्या, तांकां वेगळ्यो वेगळ्यो जबाबदारी दिवपाक लागल्या. आमच्या कॅन्डिडेटा कडेन पयलीं कॅन्डिडेटा कडेन आमचें हें जाता इंटरेक्शन. बरोबर. सो हें सगळें जातकूच जेन्ना पळय बिगूल स्टार्ट जातलो, आनी म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो इलेक्शनाच कडेन एक्टीव जाता असो न्ही. आतां हें इलेक्शन जेन्ना 7 तारखेर काबार जातलें आनी 4 तारखेर रिजल्ट जातलो, 5 तारखे पसून आमकां परते कामां दितले. म्हणजे तुम्ही घराघरांनी वचून, आमचो प्रायम मिनिस्टर सदांच म्हणटा, तुम्ही लोकांक तुमचे कडेन येवपाक राव नाका, तुम्ही तांच्या दारान वता आनी तुम्ही तांची काम करा. इवन मायनॉरिटींक तुम्ही बरोबर घेवन वचा, ना पडू आमकां वोट, पूण तुम्ही तांच्या दारान वचून तांकां आमी बरी कामां केल्ली ती एक्सप्लेन करा. सो भारतीय जनता पार्टीचें काम हें चालूच आसता आनी तें काम जेन्ना आमची कॅन्डिडेट हें जातली तेन्ना ओपनली तुमकां तो माहोल रेडी जातलो. इलेक्शनाचो माहोल 15-20 दीस पयलींच जाता. सो आनी एक 10 दिसांनी तुमकां सगळ्या कडेन इलेक्शनाची गरमी स्टार्ट जाता ती दिसतली. तर इलेक्शनाची गरमी स्टार्ट जाता ती दिश्टी पडटलीच आनी ऑलरेडी सुर्याची गरमी सुरू तर जाल्लीच आसा. आपूण एक पार्टीचो कार्यकर्तो आनी कार्यकर्त्यांतल्यान आपूण लिडर जावन आज आपूण कशें आपल्या लोकां खातीर काम करता किंवा आपले आनी नरेंद्र मोदीजीचे जे स्वप्न आसा ते आमी कशें मुखार व्हरपाक शकतात हाजेर आज दाजी बाबान म्हाका दिसता खऱ्यांनीच सगळे आपले मनांतले ते उलयले आसात. थँक्यू सो मच सर, तुमी जॉईन जाले म्हणून. आनी परत एक फावट हांव तीच गजाल सांगता, 7 मे 2024 ह्या दिसाक दर एकलो गोंयकार भायर सरतलो आनी आपल्या लागींच्या बुथाचेर वचून थंय मतदान करतलो. कारण मतदान करप हो आमचो हक्क आसा आनी तो आमकां गाजोवपाची गरज आसा. पळयत रावात गोंयचें राजकारण विथ साईदत्त कामत, ओनली ऑन RDX गोवा.